म्हादय अभयारण्यात जाल्ल्या वाघांच्या मरणाचे प्रकरण सीबीआय कडेन दिवचे अशी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे निमंत्रक विजय सरदेसायान मागणी केल्या। तशेंच तांणी मुखार म्हळां, जर वाघ प्रकल्प मार्गाक लागल्यार म्हादय न्हंय सुरक्षीत उरतली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे 4 वाघ जे मेल्या आनी क्विकली मेल्या, हे आमकां लज गोंयांक। तेन्ना राजस्थानान जे जाल्लें 2003 ते 2005 तेन्नाच्यान नेक्स्ट जालां तें गोंयान ह्या वर्सा। स्पीकर सर, हाजेर सीबीआयचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, कित्याक तातूंत 4-5 फॅक्टर्स आहा। एक म्हणटा तें आसूंक शकता ह्युमन वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट, दुसरें आसा पोचिंग, कित्याक तांची नाखटां काडली, तिसरें आसूंक शकता मायनिंग लॉबीज आहात इन लीग विथ लोकल पॉलिटिशियन्स हू डोंट वॉन्ट अ टायगर रिझर्व। एनवायरमेंटली सगळे म्हणटात, सगळे देश म्हणटा की जर वाघ आसा जाल्यार टायगर रिझर्व जावंक जाय। म्हजोय डिमांड हा टायगर रिझर्व जावचो। एक आदलो हांगाचो फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो, नांव घेता हांव, आदलो स्पीकर आशिल्लो, ताणें आपले ट्वीट केल्लें आहा टायगर कॉरिडॉर म्हणून डिक्लेअर करचो। तो रिझर्वाचेर मातसो एक स्टेप कमी रावला। स्पीकर सर, अशें जेन्ना जाता आनी जर टायगर रिझर्व जालो जाल्यार म्हादयचें वॉटर डायवर्जन जावचेंच ना। म्हादयचें वॉटर डायवर्जन जावपाक जाय म्हणून टायगर रिझर्व नाका काय कितें, आनी मायनिंग फुडें व्हरूंक जाय काय कितें? These are many links that should be investigated, and I don't think people in Goa are fit enough to investigate. Sir, विषय वेगळेकडे वळयता। हांव उलयता राव, परत सांगता। ना तूं आन्सर दी मरे तुजें मागीर। स्पीकर सर, ह्युमन वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट जर आसा जाल्यार ताचे पयलीं कर्नाटकान वाघ मेल्ले, इमिजिएट कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें, गोंयान वाघ मेळ्ळो, कांय जालें ना। स्पीकर सर, हातूंत म्हाका दिसता चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन जो आहा आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ताका कंप्लिटली रिस्पॉन्सिबल धरूंक जाय।